स्पेशल प्रकल्पा अंतर्गत वेर्णा हांगा 7, कुर्ण्या 4, मडकय 1, सांग्या 3, होंडा 3, शिरोडा 2 आनी पिसुर्ले 1 ह्या सुवातेर उद्देग उबारपाक सरकारान ऑफर पत्र धाडलेली आसा अशें उद्देगीक मंत्र्यान सांगलां. ह्या सुवातेर फार्मास्युटिकल आनी मॅन्युफॅक्चरिंग उद्देग उबारतले. ह्या उद्देगाच्या इमारतीचे बेगोबेग बांदकाम करून उद्देग सुरू करचो अशें नायकान मागलां. स्पेशल प्रोजेक्टा अंडर 21 स्पेशल प्रोजेक्टा अंडर तातूंत वेर्णा 7, कुणय 4, मडकय 1, सांगे 3, होंडा 3, शिरोडा 2, पिसुर्ले 1 हे असे 21 प्रोजेक्ट. तातूंत चड करून फार्मास्युटिकल कंपनी आसात आनी दुसरे मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आसात. हांकांय आमी बरोबर ऑफर लेटर दिल्ले आसा. काही लोकांचे कन्स्ट्रक्शन प्लॅन आयिल्ले आसात आनी आमी असो एक मनान संकल्प केल्लो आसा की बेगितल्या बेगीन हे लोकांनी इंडस्ट्री उबी करच्यो आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळचे. मजगती मुक्ती दिना निमतान 19 तारखेक शिरोड्या उबारपी मिनो क्रिएशन ह्या उद्देगाची पायाभरणी जातली. ह्या उद्देगा खातीर 7 कोटी रुपया खर्च केल्यात आनी सुमार 650 बेरोजगारांक ह्या उद्देगांतल्यान रोजगार संद मेळटली अशें नायकान सांगलां. गोंयच्या मुक्ती दिना निमित्तान शिरोडेच्या औद्योगिक वसाहतीत 5 वरांचेर रेडीमेड गार्मेंट इंडस्ट्रीचो पायाभरणी समारंभ जावचो आसा. हो जो प्रोजेक्ट आसा हो साधारणतः 7 कोटी रुपयांचो आसा आनी जेन्ना हो प्रोजेक्ट सुरू जातलो आमच्या त्या इंडस्ट्री भितर जे इंडस्ट्रीचें नांव आसा मिनो क्रिएशन 650 बेरोजगारांक जॉब मेळटलो. हो उद्देग एप्रील म्हयन्यासावन कार्यरत जातलो अशें नायकान मुखार सांगलां. शिरोडेंतली मिनो क्रिएशन रेडीमेड गार्मेंट इंडस्ट्री ही एप्रिलाक कार्यरत जातली. आज म्हज्या हस्ते त्या मालकाच्या समक्ष ताजो फावंडेशन स्टोन फाल्यां जातलो आनी जितले म्हणून अनएम्प्लॉयड यूथ आसात त्या सगळ्या लोकांक आमी थंय आपोवपाचे. सगळ्यांक जॉब मेळटले अशें ना पूण मॅक्झिमम लोकांक आमी आपयतले आनी ते लोकांक खास करून आमचे देशाचे संरक्षण मंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हे फाल्यां 5 वाजता मार्गदर्शन करचे आसात. तांकां खास करून आपयल्ले आसा फक्त मार्गदर्शन करपाक. कारण तांणी गोवा शिपयार्डाक 32,000ची पॅकेज आनी 10,000 एम्प्लॉयमेंट तयार करपाचें जें उतर दिल्लें तातूंतल्यान थोडें मार्गदर्शन युथाक जावचें होय तेजे फाटल्यान एक उद्देश आसा. IDX गोवा खातीर संजय मनोली.